नमस्कार पोळे प्रुडंट खबरो. मडकईकार माविनाची बीजेपी एंट्री पक्की. विजय संकल्प रॅली पहिली एंट्री. बाबू बीजेपीची सोयरीक जुळना. वर कॉर्पोरेटरी अडकल्यो. आमदार पावले पर्रीकाराकडे. राहुल गांधी आपल्या जाग्यार सारको. लोकांनी ताजे कडेन पळोवपाचो दृष्टिकोन बदलचो. मोदी केजरीवाल एकूच. अजय माकन हेडोना. पोन्न्यो 1500च्यो नोटी 24 नोव्हेंबर मेरेन पेट्रोलाक हॉस्पिटलांनी चलतल्यो. मुजत वाडयली. आज सावन नव्यो 500च्यो नोटी. एप्रिल 2017 सावन जीएसटी चालीक लावपाची तयारी सुरू. 7th पेचे वजें. मायनिंग बंद. रेव्हेन्यू खर्च वाडटा. आता टॅक्स रेट वाडोवंकूय मर्यादा. अर्थ खात्याच्या कपलाक आटयो. गोंयांत बीजेपी सरकार पोस्त कसिनो. काँग्रेस आपाच्या हातांत आयतें कोलीत. अँटी कसिनो मोहिमेक नेट. आणि कामगारांक परत घेयात. सेजा कामगारांचो पणजे मोर्चा. सचिवालयांतली मिटींग फेल. लेबर सोसायटीत घेवचे म्हूण पीडब्ल्यूडी कामगार पावले मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार. काँग्रेसीचो आमदार मडकईकार आनी माविनाची बीजेपी एंट्री पक्की. तांच्या मतदारसंघातले बीजेपीचे विजय संकल्प रॅली पयली एंट्री मारतले. केप्यां बाबूची बीजेपी कडेन सोयरीक जुळना. पर्रीकारांनी गजाल बीजेपी आमदारांच्या कानार घाल्या. सरकारान टेंडर जाल्ल्या कामाच्यो सुद्दां वर्क ऑर्डरी दिना म्हूण काचाबोल आमदार मुख्यमंत्र्याक चुकून पर्रीकाराक मेळ्ळे. आयतारा प्रधानमंत्र्याच्या कार्यावळी उपरांत ह्यो हालचाली. काँग्रेसीचो कुमार जुवेचो आमदार पांडुरंग मडकईकार बीजेपीन वचपाचो आसा म्हूण खबरो आयकूंक येताल्यो. आयतारा ती गजाल कन्फर्म जाली. पर्रीकारान ही म्हायती ताका मेळूंक आयिल्ल्या बीजेपी आमदाराच्या कानार आयतारा घाल्या. मडकईकार माविन इन, बाबू आउट. काँग्रेसीचो कुमार जुवेचो आमदार मडकईकार बीजेपीन वता. दाबोळेचो काँग्रेसचो आमदार मॉविन बीजेपीन वता. मडकईकार मॉविन आयतारा प्रधानमंत्री मोदीच्या कार्यावळी उपरांत बीजेपीचे आमदार प्रदेशाध्यक्षा बरोबर ग्रुप फोटो. दाबोळे 2 डिसेंबराक बीजेपीची विजय संकल्प रॅली. ती पयली माविनाची एंट्री. कुमारजुव्या बीजेपीची विजय संकल्प रॅली डिसेंबरानूच जाता. केपेचो काँग्रेसीचो आमदार बाबूची बीजेपी कडेन सोयरीक जुळना. बीजेपी बाबू कवळेकाराक पार्टीन एंट्री ना. आयतारा प्रधानमंत्री मोदीची मोपा विमानतळाचो बुन्यादी फातर बसोवपाची कार्यावळ जाल्या उपरांत बीजेपी आमदारांनी पर्रीकार आशिल्ल्या त्या हॉटेलांत वचून मिटींग घेतली. मुख्यमंत्री पार्सेकार आनी बाकीच्या मंत्र्यांक चुकून कांय आमदार वचून पर्रीकाराक मेळ्ळे. आमदारांचे पर्रीकाराक गाराणे. दरेका मतदारसंघातली 3 ते 4 कोटीची कामां आडकल्यात. टेंडर जाल्ल्या कामांच्यो सरकार वर्क ऑर्डर काडिना. वेंचणूक तेंकल्या आनी कामां सुरू जायना म्हूण आमदार काचाबूल. चडशी कामां पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी, पॉवर अशी लोकांक लागपी. पर्रीकारान लक्ष घालून वाट काडची म्हूण आमदारांची मागणी. मुख्यमंत्री पार्सेकार मंत्र्यांक बायपास करून आमदार मेळ्ळे पर्रीकाराक. मायनिंग बंद. पैशांची अडचण. इलेक्शन तेंकला. स्किमीचे हप्ते फुडें धुकलपाची माणसुकी ना. 7व्या वेतन आयोगाचो भार पळोवन सरकार सध्या एकाय कामाची वर्क ऑर्डर दिवपाचे परिस्थितीन ना. इलेक्शन तेंकिल्ल्यान आमदारांची गोची जाल्या इतले मात खरें. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. राहुल गांधी आपल्या जाग्यार सारको आसा. लोकांनी ताजे कडेन पळोवपाचो दृष्टिकोन बदलपाची गरज आसा. काँग्रेसीचो फुडारी अजय माकनाचो हेडोनात सल्लो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी अरविंद केजरीवाल दोगूय एकूच. दोगूय लोकांक फक्त स्वप्न दाखयतात म्हूण ताणें आरोप केलो. दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान एक सुद्दां नवी बस हाडल्या जाल्यार आपूण पॉलिटिक्स सोडटा म्हूण तो हेडोनात उलयला. It is Aam Aadmi Party with a super absolute majority in Delhi, and they are trying to gain a strong foothold in Goa also. First of all, I would like to challenge Mr. Kejriwal, have a debate with me here in Goa, and I'll tell you how big a mess Delhi is in now.
I would ask people of Goa to contact any 10 people whomsoever they want in Delhi. And if 3 out of 10 people are happy with Aam Aadmi Party, just 3, just vote for them. They'll not find even 3 out of 10 people who are happy with Aam Aadmi Party in Delhi. And new buses, if he has added, Delhi Transport Corporation has added even 3 new buses, I'll withdraw from politics. Both Modi and Kejriwal, I call them dream merchants. They come and they sell the dreams. What do you think Congress needs to do to change this image of Rahul Gandhi? It is the people who need to change their perception. Why should the Congress change? The people, I think, gradually they will understand, and they will understand Rahul Gandhi much better the way he is. People don't like dynasties today. With dynasty comes lot many problems also. It is not only that the posts or positions that you inherit, you also inherit the number of enemies which come along being from a particular family. So things are not very easy. When a person has performed, when a person has delivered, I think he should be given chance. Tell me, in Delhi, nothing happened. In Punjab, such things are not happening. In Goa, I'm sure everything is decided and tightly controlled by Kejriwal. And Prashant Bhushan, Yogendra Yadav, all were expelled because he didn't want to hear the voice of dissent. So anyone who is most dictatorial amongst all of them is coming out to be Arvind Kejriwal himself, who talked about transparency. Give a break.